आजी 18 तारीख आजी पी मम्मला धुवेल ಹೊರಡಿಕಸ त्या ಹೊರಡಿಕೆचे हॉल काही मणमक ಗೊತ್ತಾ जलरी पी मम्मंत लोकेशन पेटत आम्हाला तगलुट आम्ही वचा येयती तुम्ही वरे वग्गी वग्गी रेडी जावनो मेगलुट्टू येयती नादलते वाट चुकू नका हां आणि की तुम्ही पातोळी माय यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करणे दलरे आता वचून सबस्क्राईब करती आणि तुमका हांव घालचे व्हिडिओ कुठले मेळ कमंदलरे ते नोटिफिकेशन ऑल म्हणसा ते प्रेस केलरे आम्ही व्हिडिओ घालले कुठले तुमका कळता जायत आम्ही वग्गी होता येयती मेगेल बामण कॉलेज तुकून डायरेक्ट थंय येता त्या हॉलाक तस तिकून हांव एकली जाली आणि गुंडाक एग्जाम आसा तो या ना म्हणलो एग्जाम जाल मागीर आजील घर कडे वतकेतो मेगेल म्हाक्षेन येता आसा ना हांगाची के वेळ बसता लोकेशन पेटयता मला पळया खंय गेला बा कितलो वेळ जाला हा मग येऊनच अर्ध घंटे झाले एक 2-3 बस वरे गेला हांगा तुकून आणि काय पेटयनी मो ह्या सायडीच्या नेवचे पुरकी ओ थंय कोण केकलो येता असा तोची की म्हणून रब्बून रब्बून पाय पुरा दुखता असा कितलो वेळ म्हणटात ते हांवची फोन करू की नका नका पाप तो धुवेल ಹೊರಡಿಕೆचे अर्जंट तरी असता त्या गडबडीन तो हांव फोन केले री ताका कळू पुरसो रे मेळना मेगेल बामणा फोन करची की नका नका तांकां क्लास असता मागीर हांव फोन केले डिस्टर्ब जावचो पुरो अयो हे 12 घंटे वत कसन वत बा रब्बू जाता ना हे साती दोरंगेनांक बसताची के वेळो हांव चंद रेडी जावन आयलेले हे हुम्मेक पुराय गेले चिके वेळ बसता पळयता ती येवचे पुरो लोकेशन ಹೊರಡಿಕೆ ಮೂರ್ತಿ जावचे आयले हां हॅलो सांगायता तुमगे क्लास जायना वेनिका केदन येता तुम्ही ಹೊರಡಿಕೆಕ हाव हंग हॉल ಅಂತಸ್ ಮರತಿ हाव तवळी ಹೊರಡಿಕೆ हॉल पवला तू खंय अस हंग मूर्तवरे जता इल्मो हांव हंगाची बस स्टॉप अला आसयते तो लोकेशन आनी काय येनी हांव तक्काच रस्ता आसा ಲೊಕೇಶನ್ ಏನಿವೆ ಕಸನ್ ಉಲ್ಲೈತಾಸ್ ಗೊತ್ತು ತವಳಿಚಿ ಪಿ ಮಮ್ಮನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂತ ಪೆಟೇಲಮೋ आ लोकेशन नक व्हाट्सएप अंत कशी भेटचे ಲೊಕೇಶನ್ कोण मरायती ಲೊಕೇಶನ್ नाही त्या लोकेशनक व्हॉट्सअप ಅಂತ पेटयला म्हणून सांगितलं लोकेशन कसन म्हळरी त्या जागेचे स्थळाचे डिटेल्स पुरा कळता सुरवेक तुगेल मोबाईल अंतू व्हॉट्सअप ओपन करून पळय तांतू मेसेज येवन आसता तुका लोकेशन पेटयलेले ते लोकेशन ऑन करून ती मॅप अंत कशी सांगता पळय तशी इंची हे हॉलक यो हां हां जायते ताते येता अयो लोकेशन म्हणल्यारी मन विषय नाही ना तो हांव लोकेशन म्हणल्यार एकलो जन तो येवन म्हाका आपण व्हरता म्हणले केले हे पळयले रे कसन की ते मोबायलांत पेटयला के ते ऑन करून घे ना हांव तीन सांगिल म्हणके येवका के कसन की पळयता कसन पेटयला म्हणून हो वय एक मेसेज आयला हां हे आता हांव ऑन करून घेवन वता तुम्ही वरे मेगेल म्हाक्षी येत हां लोकेशन म्हणशिल्लें ऑन केला आता ती कसं सांगता पळोवन तशी वता टर्न लेफ्ट खंयची लेफ्ट गो मेगेल लेफ्ट की तुगेल लेफ्ट आणि तू खंय येस म्हण म्हाका कशी कळटा टर्न लेफ्ट जाय तुका हांव वचना जाल्यार रे ही सांगता रावता हांव वता हां लेफ्टाक घुवले आनी कसं करता कंटिन्यू फॉर 1 किलोमीटर टू स्टे ऑन गुंडुहोल रोड कसं ना गुंडुहोल वा हांव हेंची गांवची दुकून गेले गुंडुहोळे गोता गुंडुहोळे गुंडुहोल नाही जायत वता नाव टर्न राईट कंटिन्यू फॉर 300 meters and pass by SHREESAPHYAKEERTHI stores अय्यो ते कसन की पास बाई म्हण ABCD सुमार
मार सांगले. हांव आयकूचें विसरलें मो. ओ कसं करचें? अशी वता पळय खंयचे एक स्टोर्स मेळटले. हय अब्बा आनी जायना बा. चमकून चमकून पुरो जावन गेले. हेड वेस्ट अँड देन टेक अ स्लाइट लेफ्ट. मागीर हेड काडून वेस्ट दवरकावा. मागीर लेफ्ट चमकून वचपाचें. हान तूं वेस्ट खंयचें बा डायरेक्शन? ओ थंय ती म्हणू सूर्य वेस्टाक बुडची न्हय. हां तशें अशें पुरो. हां हेड वेस्ट केलें मागीर स्लाइट लेफ्ट चमकूकाचें. हें गळ गुंडान चमकताना म्हाका दुखून गेलो गळ. कशी ती कांय दिसना न्हय. ಸ್ವಲ್ಪ गळ उकळटा. तुम्ही वरे मेगेल म्हणकी गळची केक गुंडायला जाल्यार रे समो करून घेऊन येयाती. From the roundabouts, take the first exit and then continue straight for 500 meters and pass by MANTHKIC road. आता एक राउंड घालता की म्हणू. हां राउंड घालले मागीर एक्झिट तुकून 500 meters वॉक करकावा. हां जायत. तुका पळोवन पळोवन येवन खंयचे मत्ते रोड हाणगाल्ला गो तुवें. शॉर्टकट म्हण सांगू न्हू म्हाका खंयचे मत्ते रोड हाणगाला. हो तेंपळे कसं बरयला? वर्क इज स्लो गो प्रोग्रेस. हांव वग्गी धांवन आयली. कसला म्हणल्यार रे ताणें थंय बोर्ड घाला न्हय गो प्रोग्रेस म्हणून. वग्गी वग्गी धांवन आयली. हें इलेक्शन लग्गी लग्गी येताना पुरो कडेन रोड काम एक स्टार्ट केला. आत्ता हें स्टार्ट करचें मागीर एंड करचें ना. आनी आतां नेक्स्ट येवचें पावसाळी पुरा होळ न्हू की म्हणून. अयो खंयची रोड अब्बा हें. आनी तो रोड खंय आसा म्हणून कळना मो. रोड की तोड की खंयचें कळटना. किरगेची काय वयर धरून घेवन चमकोकाचें म्हणून. GPS सिग्नल लॉस्ट. अयो म्हाका मत्ते रोड हाण गे न्हू. तुमचें पोर गेल वांग तुका न्हू. अयो देवा हांव आनी कसो करचें. आनी हांगासूचें बोर्ड पळोवंक न्हू वचका की म्हणून. बामणाक फोन करया म्हळ्यार नेटवर्क वरना. हांव खंय येवन सिरकून पडलें बा. कोणी जन भोंवची वर दिसतना. कसो करचें हांव आतां. ह्या रोडार वचका की म्हणून. टिकेट दाखयता आस मो. अशींची स्ट्रेट वता. अयो आतां आनी एक डायवर्शन वा. जायत मारया अशी वता. अयो खंयची रान्नां खाल्ला बा. थंय बोर्ड हांगा बोर्ड पळोवन पळोवन आयली. तें जाल्यार माती रोड आसले. हांगा फुल्ल रान आसा. हांव कसो करचें आतां. कशी वचचें. ओ थंय कोणकी येता आस मो. अब्बा इतलो वेळ वचून एक जन दिसला तर. तागे लेगीन गिता. हें गूगल मॅप नमगून गेले रे. हांव आतां खंय येवन पावला पळया. तुमी वरे मेगेल म्हापशी येता आसा न्हय. तुमकां कोणाके तरी रूट कोतास की. होय रे हांगा पीपी मामार घराचे ಹೊರಡಿಕೆ ಹಾಲಾಚೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೈ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. तुक सांगचेक मन नावा. हें कसं ना बा. हो खंयची विंगडो भास उलयता आसा. हागे लेगी इंग्लिशान उलयता. दिस प्लेस विच. दिस इज केरळ. हां कसं न्ही केरळ बा. अयो देवा हांव कोडयाल अंतशिली. डायवर्शन घेवन घेवन केरळ येवन पावली मो. नव आई गो कोडियाल 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 फिश. हाऊ गो. எனக்கு അറിയില്ല. പുട്ട് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ലൊക്കേഷൻ. वापस गूगल मैप पे माराया. हेलो गूगल मंगलूर लोकेशन. टेक a U-turn and move straight for another 3 kilometers. अयो आता हांव कितले दूर आयले ना मा. तितले दूर वापस वचका म्हणटा आसा. ओके बाय बाय. ಬಾಯ್ ವಣಕಂ ಬಾಯ್. हॅलो ಏ ಪತ್ತೋಳಿ ಕೈ असं मारायची तो. एक तवळगून फोन ट्राय करतास फोनची लग्गाना
खंय वतास तू? हांव तेदन रन अंत आशिल्ली तें आत्तां म्हाका नेटवर्क मेळ्ळें आत्तां चिके चिके रोड दिसता आसा जाल्यार वग्गी यो मरे ती आनी के कसलेक तू तडो करतास? हांव येवचें का आनी 3 गणपणी जाता हांव आतां केरळांत आसा तें कसले केरळा थंय कशी पावली मारा ती तू? त्या सकट हांव तुमकां मागीर सांगता म्हाका आतां वग्गी हांगा तुका आपण व्हराय तें आणि येवच्या गती ना की म्हण गो कसलेक मरे तिगेल हरडीक जावन जाल्या पी मम्मान सांगलें तागेल धुवेक चरड जातना नामकरण कापेत काय तेदान आयल्यार पुरो. अय्यो ते दळवरे हांव हांगा रावचुआ सगळ्यांक नमस्कार. आम्ही आमगेले फुडली व्हिडिओंत तुमकां एक क्वेश्चन नेमगेलेलो आसा ते क्वेश्चन कसन म्हळ्यार निगेले आंग भोरन तोंड आस त्या तोंडा भितर पुरो उदक आस तशें जाल्यार हांव कोण म्हूण सांगून हे क्वेश्चनाक आम्ही एक्सपेक्ट केलेलो आन्सर कसन म्हळ्यार स्पॉन्ज दवो हनीकोंब और जेनुगुडू. हे आन्सर्स कोण कोण दिला म्हणून आम्ही पळोवया. विद्या कामत, मलनाड हुडगी बिंदू, शमंत्यम कामत, रश्मी शणै, शिल्पा शणै, संध्या शणै, ललिता गणेश पै, श्यामला नायक, अश्विनी पै, संजना नायक, सहना कामत, वंदना कामत एम, सत्येंद्र कामत एम, वंदिता कामत एम, अश्विक गेमर, अखिला भंडारकर, सुखदा प्रभू नायर, नरेंद्र पै, कविता भंडारकर, चिन्मय बी, चेतना भंडारकर. तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद आणि हे क्वेश्चनाक कोण कोण आन्सर करूक प्रयत्न केला तांकां धन्यवाद. आमगेले आईचे एपिसोडाचे क्वेश्चन कसन म्हळ्यार इथे हांव निमगिता जाय तुम्हारे ते निमगे आमगेले आईचे क्वेश्चन कसन म्हळ्यार हांव ते गूगल मॅप घालून वता आशिल्लें न्हू वता आसतना ते म्हाका कसन की एक सांगलें म्हाका ते ABCD स्टोर्स म्हण ऐकलें जाल्यार ताचे स्टोराचे बदल नांव कसन आहे म्हण तुमी कमेंट सेक्शनांत घालात. आनी कसन म्हळ्यार आमगेले व्हिडिओ वयरी तुमकां कसले अभिप्राय अथवा कसले सांगचे कसल्यार त्या वरे तुमी कमेंट सेक्शनांत घालात. तुमगेले प्रति एक कमेंट आमी पळयत आसताची. आमकां तुमगेले कमेंट पळोवन भारी खुशी जाला. सुमार जण सबस्क्राईब कर नशी व्हिडिओ पळयत आसताची. तशें देखून तुमी एक सबस्क्राईब केल्यार आमकां ताजे मुखांतर मस्त सपोर्ट मेळटा आनी आमकां सुमार तसले व्हिडिओ करून घालका म्हण दिसता. तशें देखून तुमी एक सबस्क्राईब करचे मुखांतर आमकां एक सपोर्ट करका म्हण आमी तुमगेले मागूंक घेता आसताची. आमगेले हे व्हिडिओ इष्ट जाले आसल्यार एक लाईक बटन होती येते तशींची तुमगेले फ्रेंड्सांक पुरो आमगेले हे व्हिडिओ शेअर करात. जायत आमी नेक्स्ट व्हिडिओंत मेळटाची. धन्यवाद.